बाब निस्त्या जाय बाय बाबा निस्त्या जाय तुमका I love you. गुड मॉर्निंग सून जालें गुड आफ्टरनून पळय लोक रावता पळय लोक रावता फेस्टिवलाक अशें उमेद उरपा जाय लोकांक वेलकम टू गोवा वेलकम टू लंडन. वेलकम टू लंडन. विवा गोवा विवा दिवाडकार. आयज कितली खुशालकाय भोगता लंडनच्या शहरान पयलेच फावटी आमी बोंदेरा सोमयता म्हणून सगळ्या म्हज्या मोगाच्या युके लंडनकारांक आनी दिवाडकारांक विवा बोंदेरा विवा दिवाडकार. हे फर्स्ट टायम म्हणजे हिंगा ऑर्गनायज केला आनी फुडल्या वर्सा आमी धुंवर घालतले. वयतोर आमी धुंवरूच घालतले कित्याक आमी वर्रात दिवाडकार. तर हे फर्स्ट टायम आनी आज तुम्ही पळयतले फेस्टिवल कितले मजेशीर वयतले. हांव इतले पयसून येयला स्पेशली ह्या फेस्टिवलाक आनी नेक्स्ट इयर बी येतले एवरी इयर येतले. वय एवरी इयर येतले. आनी केरीत भाशेन आयज म्हाका खूब उगडास येता म्हाज्या भयणीचो ग्रेटाचो खूब उमेदीचे आनी उमेदीचे आसले ते पूण आयज ते आमच्या सांगाता ना पूण आयज ते स्वर्गाराज्यान सान पळयता आसतले. म्हज्या भयणीक खूब उगडास येता तुका आनी आख्खो संवसार तुका वाखाणटालो कित्याक नाचपाक आनी ही उमेद आनी उर्बा आसली तुका म्हज्या भयणीक. विवा दिवाडकार आनी विवा बोंदेरा म्हणटा. आनी हो मोगाचो भाव आमचो विनोद सगळ्याकूच आसा ताका एक उमेद आनी उर्बा आसा. तुका खऱ्यानूच काळजांतल्या खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुका बरी सावध आनी भलायकी आवडयता. देव बरें करूं तेंच म्हाका जाय. नाव कितें गेलें? म्हजें नांव जुलेम फेर्नांदीस. हांव दिवाडेची. आयज हांव सांगूंक सोदतां हें आमचें फेस्त जावन आसा दिवाडकारांचें जावन आसा फ्लॅग फेस्टिवल. हें पुर्वजांनी आमच्या दवरलां तें आयज आमी पयलेच फावट युकेच्या शारान घडोवन हाडटा. ओके. आनी बोंदेर म्हटल्यार कितें? हें बोंदेर म्हटल्यार जावन आसा एक फ्लॅग फेस्टिवल. तुका पुर्वजांनी आमच्या घडलेलें आसा ती हीच परंपरा आयज आमी लंडनच्या शारान पयलेच फावटी कोत्ता. आनी हें आमचें फेस्टिवल पुर्वजांनी आयज पासून जिवें दवरलां आनी तेंच जिवें दवरूंक आयज आमचे तरणाटे भाव भयणां आयज मुखार सोल्ल्या लंडनच्या शारान तीच परंपरा चालू दवरपाक. ओके आतां कळ्ळें लोकांक कितें. होय चड आनी चड देव बरें करूं विनोद बाब. तुका आनी तुज्या वावराक देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी हीच आमची परंपरा फुडें वचोंक देवान तुका असोच आमचें कितें येता पळय तीं फुंगसां आमची लोकां मुखार उबी करूंक तुका आदार दिल्या पुरो म्हूण मागता. देव बरें करूं. Start the music. Okay, everybody, let's go.
everybody shake your flags. Come on, everyone. A nice picture for the cameras. Shake your flags. Okay, so non-Divarkars who have come to celebrate this day with us. Come on, give them a big round of applause. And thank you from the bottom of our heart. The person who organized this event is a person who went through a lot. He misses Bandeira. He really truly misses Bandeira. And he is none other than Keegan Edelbert DeCosta, the proprietor of 1,000 Wishes Events and Deco. And where is Keegan? Yes, everybody, let's give Keegan a big hand. Just imagine how busy you all are in your private affairs, in your busy work schedule, but coming here together means a lot. So thank you very much, Keegan. And also, call upon Father Feroz Fernandez. He's from Divar Narwa, and he's going to bless this occasion before he has to leave. He's got a busy schedule. So ladies and gentlemen, I'll pass the mic on to Father Feroz. Thank you. Before I say a blessing, I would just like to recall happy moments I shared with Bandeira. As a young student, I carried these flags for the floats, and so it's a very festival that is very close to my heart, because I come from the same land that have this festival for years. And this festival reminds me every time Bandeira happens, and no matter which part of the world I am or in the mission, I always recall the spirit behind Bandeira. And as I was told that Bandeira was a festival of problem solving. Now this is something new to you. It's a festival of success. And why I say problem solving is because something that we are made up of. We solve problems as a community. In Divar, everybody had agricultural land. They had a piece of land and everybody was identified. Their boundary of the land was identified by a particular type of a flag, so that one person do not infringe on the rights and the land of the other person. And I think today that is the same spirit that we are challenged to display. We are challenged to display as a community that we want to include everybody. And this festival is a very inclusive festival. It's a festival of success, a festival of problem solving as a community. We forget our differences, we love peace, we love Goichi Shivkodi, we love Solpater, we love food, and we love people. We love to solve problems. आम्ही सगळी एकठांय जाता आणि आमच्या गांवचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवारकरांचो this was a genius idea. In those years, they had a genius idea, a very symbolic idea. Put a flag, आणि तू आणि ये नाका थिंगा आपण करता सगळे आणि हे तुझे सो बराबर आम्ही प्रॉस्पर जावपाचे together as one community we can prosper. And these are my words, and therefore this is my blessing. God our Father, as we have gathered here in a special way to celebrate this feast of Bandeira, a celebration of happiness, a celebration of health, a celebration of holiness, that we may continue to enjoy good health, not just as a person, but as a community. We may continue to enjoy happiness, not just as an individual, but as a happy community. And we may continue to display virtuous lives, not just as a single person, but like an island of virtues. We continue to display such fellowship, love and laughter, that we continue to be part of our lives. That God may bless us and we may experience abundance in our life. We make this prayer to Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very much, Father Feroz. He's taking a special moment to come and be with all of us because he has a busy schedule and needs to go. So thank you very much. Give a big round of applause to Father Feroz, everybody. I love you. Ladies and gentlemen, our Bonderam anthem by Avina Furtado and the Troublemakers.
हांगासर जेवणाचो बंदोबस्त चालू आसा. बरो वास येवपाक लागला. आनी हे तानिया केटरिंगा पात्रांव तेगे बायल दोगांय पात्रांव जाले न्ही. बरे वास येवपाक लागला. स्पेशल भरपूर आयज आज स्पेशल भरपूर आहा शेफ. आज तुम्ही पोवचे आनी आमचे आज टेस्ट करचे जशे तुम्ही टेस्ट केल्ले गोडे. तर गोंयचे रुचीकान आज तुमकां मेळटले कटलेट पाव, कटलेट्स, चेरीस पाव, तंदुरी चिकन, सान्नास, चिकन शाकोती, पुलाव, सोरपोतेल, पोक सोरपोतेल, भाजी. पात्रांव गोंयचे रुचीकाचो आज जेवण इनाफ आहा काबार जावपाचे गोवाडे भाशेन. आज भरपूर केला भरपूर आहा न्ही. जेवण त्यांचे इतले टेस्टी असलेले गोवाडे काबार जाल्ले सगळे जेवण. कळलें रे वास कळटा न्ही. तर ऑल द बेस्ट. बरें कितें खातलो ना ना आतां ओके. हे पळय हांगासर चिकन लॉलीपॉप, कटलेट, पुलाव, तेवटेन चेरी जावं भरपूर तुमकां ऑप्शन मेळटले खावपाक. ते फर्स्ट टायम हेंच्यांनी फेस्टिवल ऑर्गनायज केला आनी लोक भरपूर येवपाचे आहा. पळोवया खूब मजा येवपाची आसली केला. तान भोजन जेवणाची ट्राय करया. गोंयचे रुचीक जेवण बरें करता. तुमी ट्राय करून पळोवपाक जाय. आनी फूड आतां आमी टेस्ट करया गोंयचे रुचीक. ट्रेडिशनल जेवण ते ट्रेडिशनल जेवण. कितें खा, बर्गर खा, पिझ्झा खा, कितें खा, जें आमचें जेवण तें आमचें जेवण. परफेक्ट गोवन जेवण जाल्लें आहा. गोंयचे रुचीक थम्स अप. पुलाव, चिकन शाकोटी, सान्नास जबरदस्त जाल्ले आहा एकदम. हे पळया सान्नास. म्हाका खूब आवडटा सान्नास. Caprello, no cafe, जीरा मेरा मसाला, जीरा मेरे. जिरे मिरे. ओके. पोक जिरे मिरे. गोंया हुंय गोंया. आडोना आनी तुम्ही सेम जेवण तो गोंया हुंय गोंया हुंय दिवाळेचो. दिवार. ओके. Hello Goa, enjoy, have a good night, viva Bandeira. Thank you. आता आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल गोंयचे कल्चर रिमाइंड करपाक लोक आसा पळय. फूल ट्रेडिशनल स्टायल. पळय बाब नुस्तें जाय. बाय बाबा नुस्तें जाय तुमकां. नुस्तें हाडलां हाऱ्याचें. हारे नुस्तें हिंग येयलां वास्को बाजारान. ना वास्को बाजार. सारके बाये गडिया रे बांगडुले. खरे बांगडे ते आता. होय खरे सुकलोले. हा केशे दिल्या गो पळय 20 रुपयान हाडटो. 20 पावंड. किती मार गेले. कितले भय आता कितले भय हेजे 20 पावंड बाबा. 20 पावंड. एक घालता तुका सुबेज घालता. हा हे खायना. एक भाजून खातात. ओके मग बसून खाता. ओके हे बाये घे. पुरे घेता मुतो बाय. बरें ओके ओके. आता या बाबा. बेस्ट एकदम परफेक्ट जाला तुमचे ड्रेसिंग. आणि सेम गोंयचे भशेन गोंया येयल्या भशेन दिसपाक लागला आता सारकें. अशी बसलो पळय दिसता इतले करपा म्हटल्यार आता इतले हेचे कपडे तेंच्यांनी घातला न्ही. ते बी ट्रेडिशनल कपडे गोंयान तयार जाल्ले वस्तू. हे कपडे गोंयान तयार जातात न्ही बाय. गोंयान तयार जातात ते कपडे. गोंयासान तयार. आणि नुस्तें ते ओरिजिनल खरें नुस्तें ते प्लास्टीक नुस्तें. खरें नुस्तें खरें नुस्तें. खरें नुस्तें.
चोय बाळे सुकलोले हे घडयाळे चोय सुकलोले चोयले हे बांगडुले हारे नुस्त्याक सुंगटां सुकलोली सुकी सुंगटां बी आहा आनी जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट करा व्हरपाक आनी सुंगटांय कोडी शेफ्टान येवपाचें तुमकां पळोवंक मेळटलें हय सुकी सुंगटाची कडी शेफ डॉनाचेर शेफ डॉन खंय मेळटलें सुकी सुंगटाची कडी शेफ डॉन किचनान तुमकां पळोवपाक मेळटलें रेसिपी पळयात आनी एन्जॉय करात सुंगटां आनी भेंड्याची कडी करी आमी सुंगटाची भेंड्याची कडी ओके ओके देव बरें कर तुमकां काय देव बरें करूं काय देव बरें करूं हे पळया हे ट्रेडिशन
गोंयचें जेवण, गोंयचें फेस्टिवल, गोंयचे लोक आनी कितें जाय लोकांक. मेळया दुसरे व्हिडिओन. देव बरें करूं. वेलकम टू कोंकणी TV.